रायबंदर स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर खणिल्ल्या रस्त्याक लागून थळाव्यांच्या घराक धोको उप्रासला। व्हडली मशिनरी हाडून रस्ते फोडपाक लागिल्ल्यान थळाव्यांची घरां हालपाक लागल्या म्हूण थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या। आमची घरां दर्यादेगेक आशिल्ल्यान आमची माती आदींच मोव, तातूंत स्मार्ट सिटीच्या कामाक फोडिल्ल्या रस्त्याक लागून आमच्या घराक धोको उप्रासला अशें थळावे सांगतात। हांव आतां रिबंदर हें आतां रिबंदर आमचें पाटो रिबंदर हो प्रोजेक्ट चलता तो अंडर स्मार्ट सिटी पेंजीम स्मार्ट सिटी आनी हो आतां ते रिबंदर काम करता। हें म्हाजें घर हिंगासर सिट्युएशन हिंगा कितें हे हिंगासर ही सॉयल आहा पळय ती दर्याक लागून दर्या आमच्या घराच्या फाटल्यान दर्या आहा क्रीक आनी दुसरे सायडीच्यान दोंगर आहा आनी प्रॉब्लेम कितें जाता ही सॉयल सारकी सॉफ्ट कित्याक ते सायडी वयले सायडीच्यान दोंगराचें उदक चालूच आसता। फावंडेशन कंपाउंड वॉलाचें आसलें तें सगळें न्हिकवलां। व्हडले ते आदी पोर्चुगीज टायमाचे व्हडले फातर आहले फावंडेशनाचे कंपाउंड वॉलाचे म्हाजे ते सगळे कोसळून पडल्या आनी पडल्या ते बरें हांवें तरी आसतना जाप करून आतां मोडटा जाल्यार मोडो हे कंप्लीट कर जावपाक जाय प्रोजेक्ट म्हूण हांव उगी रावलो। हांवें कांय इश्यू करूं ना पूण सो हें एक्सकवेशन केलें तें व्हडलें एक्सकवेशन तें आनी लूज सॉयलीचें सो म्हाजें घर आख्खें हालतेलें पूण हांव बेजार जालो काल आनी हांवें ते पणजेन जाल्यार उपकारता आतां येदी व्हडली हॅवी मिशिनरी ते यूज करता हिंगा JCB व्हडले हॅवी वायब्रेटर्स आतां एज पर रूल कितें तेणी परमिशन घेवचें पडटा इतले तर व्हडली हॅवी मिशिनरी यूज करतले जाल्यार फ्रॉम द परमिशन फ्रॉम द मायन्स एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट परमिशन घेवचे पडटा। हांव नको तांकां परमिशन दिला कित्याक ही विलेज पडटा सिटी इज कंप्लीट डिफरंट आनी ही आमची रिबंदर विलेज मे बी इट इज कनेक्टेड टू पेंजीम बट वी आर इन द विलेज कित्याक हांव उलयता विलेज कित्याक म्हणटा आमची पळय घराची फावंडेशन आसता ती तितले डीप आसना पुरो करून म्हणजे तुमी मुद्दम लोकांक तुका कितें मजा दिसता काय कितें लोकांचे इनकन्विनियन्स जाता ते पळोवपाक मजा येता तुमकां। रायबंदर स्मार्ट सिटी खातीर कशे रस्ते खणल्यात, योग्य नियोजन नासतना मेळात तशे रस्ते खणपाचें काम कंत्राटदारांनी चलयलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें। हांगा कोण मॉनिटर करपाक कोण ना, तांचे इंजिनियर आहा तांचे सेटअप आहा ते हिंगा कोण दिसता भोवतेच दिसता काम करताले आनी कितें आहा हिंगा आतां ही आमचे घरां आहा ती प्रोन टू हे वॉटर लेवल हिंगा आतां दर्याचे देगेर आसता न्हू घरां सारकें हालता बिलता आनी प्लस हें येता स्प्रिंग्स आहा म्हणटकीर तेमी सारकें कितें करता तें हें करूंक जाय न्हू सगळें प्रिकॉशन घेवन करूंक जाय। फाल्यां आमची कितें तरी डॅमेज जावपाक शकता घरांक आतां हेका लागून ती केन्ना अशें करून हें जाता ती मूव जाता ती हेका लागून बिकॉज इट इज ऑन द लोकेटेड ऑन द रिवर सायड सो हें आतां आमकां हुस्को जाला आतां कारण कितें जावपाक शकता पूण तेंचें प्लॅनींग आसल्यार आमकां कितें विचारपाक कोण विचारतलो बाबा कांयच कोण जबाब रेडी ना कोण प्लॅनींग ना कोण प्लॅनूय पळयतलो ना कांयच ना। आतां सद्याक काय जाल्यार 2-4 दिसांनी रस्त्यारूय क्रॅक येयल्ले आहाय दिसता